तुम्ही पळयला की अख्खे गोंयांतसून सगळे बसकार येयला तुमचे ओजी सांगला हांवें मुद्दाम इंट्रोड्यूस कर म्हणलेले एक व दोन रूट सोडून सगळे रुटाचेर बसो चलोवपाचे लोक आयिल्ले कितें आयिल्ले तेंची जेन्युइन ग्रीवेन्स आसा सोशल डिस्टन्सिंग जे आमी म्हणटात करपाकूच जाय तेंची बस 50% कॅपॅसिटीचेर चलता आनी केन्ना केन्ना 50% लेस कॅपॅसिटीचेर चलता आनी जेन्ना ते बस भरून व्हरता ऑटोमॅटिकली तांकां आमच्या आरटीओ ना जाल्यार पुलीस चॅलन करता. नंबर 1 तांकां डिफिकल्टी आहा आपली बस चलोवपाक कित्याक 50% परवडना कोणाकूच परवडपाना आनी आतां ते कित्याक चलयता बस बंदूय दवरल्या इंजीन सीज जावपाचे और हे जायते दीस एक 15 दीस गाडी सारकी आसना टायर फ्लॅट जाता हे भाशेन मेंटेनन्स वयल्यान वाडटा ताका लागून तांकां चलोवचें पडटा. बट दॅट डज नॉट मीन ते इकनॉमिकली सावंड आसा आनी तांकां एक दोन पयशे जोडपाक मेळटा वयल्यान तांकां बोडसांतले घालपाक सोदता. आतां ते पळयता कितें तरी रिलीफ सरकारा कडेन मेळचो म्हूण. आतां सरकार कितें रिलीफ दितलो सरकारूच तो आसा ना पूण तरी आसतना थोड्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा तेंचे रिन्युअलां जी आसात तेंच्यो इन्शुरन्स सोडून बाकीचे परमिटां जी आसा फिटनेस सर्टिफिकेट जी आसा दॅट वी हॅव डिसायडेड एंड सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड दॅट वील बी वॅलीड अंटील जुलाय एंड म्हणजे तांकां आनी मायज पयशे भरपाक पडपाना. थोड्यांनी बोल्लोले आसा कित्याक आपल्यान कॅन्सील जायत म्हूण ते आमी फुडले हेका एडजस्ट करतले. सबसिडी तेंची थोडी रिलीज जावना ती सबसिडी 70 केसीस येयल्ल्यो आसात त्यो हांवें आतां डायरेक्शन दिला ताबडतोब रिलीज कर एटलीस्ट सम रिलीफ टू देम. आतां लॉंग टर्म कितें करपाचें गव्हर्मेंटा कडेन फूल स्केल तांकां बस्यो चलोवपाक सबसिडी दिवपाक पडपाना. आज कदंबा चलता ती सबसिडीचेर चलता म्हणल्यार आमी म्हणपाक शकता कित्याक सरकाराच्या पयशांचेर चलता ते कांय प्रॉफीट करना गव्हर्मेंट तांकां पयशे दिता. तरी आसतना मोदीक हांवें हे बसवाले एक प्रपोजल दिल्लो जे बस आसा तांकां तुमी एक वर्किंग करा तुमकां कितले कॉस्ट येता चलोवपाक बस तुमकां कितले प्रॉफीट मेळटा अदमासान अमके प्रॉफीट अमके मार्चन तांकां धरून सगल्यो बसी तरी आमी चलोवपाक गेले कदंबान जाल्यार कितें जावपाक शकता. एक सिनेरो आमी तो एनविसर्च केलो सिनेरो असो की थोडेशे दोन पयशे जोडपाचे रूट आसतात ते जोडटा थिंगा कदंबा तरी मेळ्ळे आनी लॉस मेकींग रूट आसा थिंगा कदंबा मेळ्ळे ब्रेक इवन जावपाचे आनी कदंबा आनी मायज लॉस जावपाचे न्हू. वर्किंग कडून प्रायवेट बस ऑपरेटराक उमके पयशे मेळपाचे मेंटेनन्स सगळे तेंचे ड्रायव्हर सुद्धा तेंचो फक्त कंडक्टर पयशे घेवपी कदंबाचो म्हणजे वी वील इवॉल्व अ सिस्टम अशें हांवें तांकां एक प्रपोजल दिल्लें. पयले ते राजी नाशिल्ले आतां तेणी पयला पॅसेंजरूय आतां लोक भायर सरना 50% कॅपॅसिटी जायना सो कदंबा प्रपोजल बरी बरी आसतली सो ते सगळे येयला आमकां प्रपोजल दी आमी इवॅल्युएट करता आमी गोडी एक्सेप्ट करतले. सो दीस इज अ न्यू थिंग कमींग फ्रॉम देम आय एम व्हेरी हॅपी. पूण तेच बरोबर तांकां कितें तरी सरकारा कडेन रिलीफ मेळपा खातीर हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयतलो. पणजी फोंडा मडगांव रुटा वयले बाकीच्या रुटांच्या ऑपरेटरांक घेवन जशे उसगांव सावर्डे वाळपय तालिगांव अशे मागीर मडगांव अशे सगळे रूट ऑपरेटर्स आयज आमी हांगा मिनिस्टराक मेळपा आयले कित्याक 1.5 म्हयनो आमी सामके घरा कडेन दवरल्यो बसी. तेज्या उपरांत आमचें कितें उलोवप जालें गव्हर्मेंटाचें म्हणजे ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन आनी आमी तेणी सांगल्या त्या प्लॅना प्रमाणे आमी थोडे दीस चलयल्यो आनी वर्कआवट केले जे लॉसीस आमकां जावपाक लागले ते आमी सरकाराक दाखयले की अशे अशे लॉसीस जाता म्हणून आनी आमच्यो एक 10 दीस पयलीं आमच्यो गाडयो ऑटोमॅटीक चलोवंक परवडना म्हणून बंद पडल्यो. आमी गाडयो बंद करुना आमी खंयच्याच पब्लिकाक प्रवाशाक आमी त्रास करना ह्यो गाडयो परवडना म्हणून बंद पडल्यो आनी तेज्या फाटल्यान आमी अपॉयंटमेंट घेवन आयज ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळ्ळे हो सगळो ग्रूप आनी काही मुद्द्याचेर आमी डिस्कशन केलें कश्यो चलोवपाच्यो सोशल डिस्टन्सिंगाचेर आमकां मेमोय पडले मदीं तेजेर डिस्कशन करून तेणी आमकां आतां सांगलां की म्हणजे वर्कआवट करता आपूण KTC कडेन म्हणजे बाय किलोमिटरांनी कशें वर्कआवट जातलें
आमी डायरेक्टरा कडेन डिस्कस करून 8 दिसांनी आमी कितें तो म्हणजे दोगांकूय फेवरेबल आसतलो असो. फक्त तुमकां डायरेक्ट कितें दिवपाचें ना, पूण दोगांचे वटेन एक बरें कितें एमिकेबल सोल्युशन जाता तसो तो कितें तरी एक काडटलो सोल्युशन आमकां, आनी मागीर आमकां आपयतलो मिटींग घेवन कितें तरी फायनलायज करतलो 8 दिसांनी, 8 दीस किंवा 9 दीस लागून. तोपर्यंत आमी म्हणलां की लोकांक त्रास जावचे न्हू, आमी सदांचेच आमचे फॅसिलियर आमी लॉसीस बेर करून हे 8-9 दीस कितें आहा ते आमी आमचे ग्रूप करून त्या रुटाक आमी सर्विसीस चालू करतले फायच्यान.